24 सप्टेंबराक निलेश काब्रालाक वीज मंत्री म्हणून वर्स जाता, मात ताच्या वीज खात्याच्या कारभाराचेर तो स्वता सॅटिस्फायड ना. कोट्यांनी रुपयांची बिलां वेगवेगळ्या थरांचेर खंय पेंडिंग आसात. कांय लोक बिलां भरिना, मागीर कनेक्शनां तोडटात आनी नवें कनेक्शन घेतात. असल्या प्रकारांचेर केशी घालून रिकव्हरी सुरू करपाचें थारलां. सप्टेंबर म्हाका म्हयनो एक वर्स जातलें. हांवें इतले एफर्ट घातले पूण ते तितले जे एफर्ट घातले तशें म्हाका दिसना, सॅटिस्फॅक्शन ना, म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना. म्हज्या डिपार्टमेंटाची हांवें रिकवरी चालू केल्या. आमी मिसयूज, ग्रॉस मिसयूज कितें आसा तें आमी बंद करता. आमी जर पावर जर टायमार पयशे दिना जाल्यार आमचोय पावर कट जावपाक शकता. सो वी हॅव टू टायटन एवरीबडी टू सी दॅट द मनी कम्स, सो दॅट गव्हर्मेंट कॅन पे द पावर फेलोज, आमकां पावर येवपाक. खंयचेच गव्हर्मेंट इस्टॅब्लिशमेंट, प्रायवेट इस्टॅब्लिशमेंट कितें आसा, वी आर गोईंग फूल फ्लॅज इन डिस्कनेक्टिंग, नंबर वन. आनी कोण आउटस्टँडींग जे केसीस आसा आमी आतां RRC केसीस फायल करता आनी आमी रिकवरी चालू करता. लँड रेवन्यू कोडाचे म्हणजे RRC केसीस, तितून कितें केला, डिस्कनेक्ट केला आनी न्यू कनेक्शन दिल्लें आहा. ते पयशे तशेंच उरले आहा. ऑलमोस्ट आमचे आउटस्टँडींग कितलेच कोटी आसा. कित्याक आतां म्हाका फायनल फिगर येवना, पूण कोटीचे कोटी आसा म्हाका खबर आसा. सो तितून एक डिविजनांनी डिस्कनेक्ट केला आनी पयशे रिकवर करूं ना. सो ह्यो सगल्यो RRC केसीस आमी फायल करता आतां मामलेदाराक आनी आमी एडवोकेट अपॉयंट करता आनी रिकवरी चालू करता गव्हर्मेंटाची. एवरेज बिलांचे प्रकारूच खंय बंद करपाचे आसात. सो म्हाजे डिसेंबर पासून आय हॅव टार्गेटेड माय सेल्फ 4 गोष्टी. एक, एवरेज मिटर रिडींग हांव घेवन खंयचे डिपार्टमेंटाक घेवन बसचना. एवरेज आसूंकूच शकना. एक तरी मिटर चेंज करपाक जाय हो तो मिटर दिसपाक जाय. दुसरी गोश्ट जी आसा, जे मिटर जे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां, मिटर जे दिसना, की कुत्रे बुत्रे आसा, लोक चावता ते वचना. सो मिटर सारके दारां भायर घालपाक जाय. सो तांकां हांवें सांगलां ते टार्गेट कर. एवरेज आसपाक जायना, हो मिटर हायट आसपाक जायना, हो लॉक डोर आसपाक जायना, हें हांव एंटरटेन करचो ना. सो तांकां हांवें डिसेंबर पासून टार्गेट दिला. आमी तांकां नोटिसी धाडपाक लागल्या एवरीबडी, सो दॅट दे शिफ्ट द मिटर्स इन द प्रॉपर प्लेस वेर इट इज विजिबल फॉर द मिटर रिडर. दुसरें, हे 60 दीस, 50 दीस, 70 दीस, 90 दीस चलचें ना. 30 दिसां भितर बील आसपाक जाय. फाल्यां ते 27 आसूं, एवरी 27 दिसांनी कर. 1-2 दीस 30 ते 32 जावं शकता, पूण अशें 50 दीस 60 दीस चलचें ना. डिसेंबर मेरेन खंय सगळेच जाग्यार घालूंक लायला, नाजाल्यार जानेरा सावन आपूण कारवाय सुरू करतलो म्हूण काब्राल सांगता. इलेक्शन डिपार्टमेंट JE कोण रिटायर देखून जाल्ले आसा तेंची रिकवरी करतलो. सो ही सगळी तयारी हांवें केल्ल्या. हांवें टार्गेट दवरला म्हाका डिसेंबर पासून. सो तांकां सांगला डिसेंबर पासून तुमी हें सगळें करपाक जाय ऑन योर ओन. तुमी जर करना जाल्यार मागीर जानेवारीच्यान हांव टार्गेट करतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.